दीस सोमार मेयाची 25 तारीख 2026. मोरी पवित्र सभेची आवय. पहिले मसाप उत्पत्ती पुस्तकांतले मसाप अध्याय 3 वोळ 9-15 आणि वोळ 20. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांव आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर्व जनांगा आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलोलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतते आनी तिचे संतते मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंच मारतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 2-3, 4-5, 6-7 आणि 8-9. श्लोक. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाकण स्तुती कळा नासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. म्हजे सोवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कळ ताचें नांव हारसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टा अनवारांतले म्हाका ताणें निवारलो. श्लोक. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोषभरीत जातात. ताची मुखामळां लजेन केदींच बावानात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवकां भोवतीं बेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच सुभागी. श्लोक. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वोळ 1-12 पर्यंत. जेजूची आवय, ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पत्नीण मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली. उपरांत जेजू घडोवन आशिल्लें तें सक्कट घडलें म्हणून जाणा जावन
पवित्र पुस्तकांत बरोवन आशिल्लें जारी जावचे खातीर म्हणालो. म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आशिल्लें. तांणी एक दर्याळमें त्या शिरकांत बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बोडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जिजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेसो आदलो दीस. दुसरो दीस सब्बात आनी दाबाजीक परबेसो दीस. सब्बाताच्या दिसा कुडी खुर्सार उरना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें खुर्सार जोडलेल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयिल्ले तेन्ना तो पयलोसो मरण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें काडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पेंतेकोस्ता दीस आमी पवित्र सभेचो जल्मा दीस संभ्रमलो. आज आमच्या सोम्याची आवय, ताच्या मिस्तीक कुडीची पवित्र सभेची आवय म्हणलें फेस्त आमी संभ्रमता. पापा फ्रांसिसान 2018 हें फेस्त पेंतेकोस्ता उपरांतल्या सोमारा संभ्रमूंक आदेश दिलो. देवा बापान सर्व स्त्रियां पैकी अंकवार मरयेक आपल्या पुताची आवय जावन विंचली. पापा जुआंव पावल हाचे प्रमाणें मोरी पवित्र सभेची आवय म्हणलें नांव हरेका भावार्थ्याच्या काळजांत गुंडायेंत रोमलां. भावार्थी मरयेक जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणून मात्र न्ही, पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याची आवय जावन मानून घेता. साल्वासावांची, कुरपेची आनी जिवंताची आवय मोरी खरेपणी पवित्र सभेची खरी आवय.